Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमदार मंत्री गोविंद गावडेन बेतके खांडोळा शेतकारां खातीर वेगवेगळी कामां चालीक लायली. जे शेतांक जे वणके जे आसात त्या वणक्याची डागडुजी, त्याच प्रमाणे त्या प्रत्येक वणक्याक पंप लावन त्या पंपाच्या माध्यमांतल्यान ताका शिंपप. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें एक कल्वर्ट जे वट्ट 67 लाख रुपये खर्च करून आमी बांदतात आणि हेजे एस्टिमेट कॉस्ट आसा 50 लाख रुपये. ह्या संदर्भात तिसरें आमगेलें काम जे चालू आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी पोल घातिल्ले आसात. विलेज पंचायतीचो बेतके खांडोळाचो भरपूर फुडाकार आसा. आणि अत्यंत महत्वाचो एक गोष्ट म्हळ्यार जी शेतां आज कितले वर्सां सावन पाडंग आशिल्ली ती शेतां परत आमी रोवन ह्या शेतकऱ्यांक एक दिलासो दिवचो. शेत लायता, रोपो लायता, पात लायता, पात कांदो लायताले पयलीं. आतां ना म्हणटा बुट्टा म्हणटा कांय लायना. ते 25 मिटरान ते कॉन्क्रीट घालीत तरी म्हटलं ना आता कॉन्क्रीट घालून येतले म्हणून. तर ते हे फर्स्ट क्लास पैकी सगळी पिकां काय वता. ते शेकडो असल्या कारणान तेच्यो कुल्ल्यो हे पोखरता आनी ते भितर बॉम्ब पडटा आनी ते उदक. पगारवाड मॅनेजर बदलात म्हण इंडिगो एयरलाइन्साचो 250 ग्राउंड स्टाफ आंदोलनार. अभी 5 महीना से हमको बाहर निकाला गया सर, दोनों को 60 साल हो गया भर के निकाला. हमको कुछ नहीं वो वापस रिप्लाई दे रहा हो. हमारा पीएफ का वो सब उधरी है और बोला तो तुम मिलता है जाओ करके बोल रहा है सर. हमको 2 साल हुआ इधर काम कर रहे हैं 10,000 में. पुराना लड़का लोग भी उतना ही काम कर रहा है और नया लड़का लोग भी उतना ही काम कर रहा है. लेकिन हमको 10,000 सैलरी है, उनको 13,800 है. ये क्या है? वो काम तो वही हो रहा है ना. आमचे सगळे लेबरांचे आयकपाचे असे बरे मॅनेजर आमकां जाय. आमचे पेमेंट वाडोवंक जाय. हांगा कितके जाण भुरगे काम करतात, सगळे रेंटार रावतात. सगळ्यांचे 5-5 हजार रेंट हा आणि स्कुलाक फीज बीज दिवन आमकां खावपाक काय उरना. लास्ट वीक आम्ही मॅनेजराक हांगा आपयलेले कित्याक आमची सॅलरीची इश्यू आणि आमचो एक मॅनेजर आजला तो आमकां नाका. मॅनेजरान आमकां 1 विकाचो टायम दिलेलो. आतां 1 वीक जावन 9 दीस जाले. HR येलो, HRन काय उलोवंक ना आपले कडेन. डायरेक्ट ताणें सांगलां हांव भायर येवपाना, तुमी कितें आहा तें तुमी करा. कुडतरे एव्हेंजलिस्ट रेबेलोन 14वी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. आतां हांव हें चलोवपाक लागल्या 27 वर्सां जालीं. हांव बरें भुरग्यां अशें करून घेवन गेम चलयता. बरें क्लबांक आयले आनी हेजे फुडें हांव गेम चलोवन भुरग्यां मुखार धाडटलो. कित्याक म्हाका आख्ख्या गोंयांत रेबेलो पेंडर म्हळ्यार आवडटा. म्हाका सदां उणें 70 पूण ट्रॉफी हेज्या भायर घराक आनी हेज्या चड आहा. म्हगे भुरगे खेळलोले थोडे FC गोवा खेळ्ळे, डेम्पो खेळ्ळे, सालगांवकारा बरे भुरगे खेळ्ळे. फेस्ताक ताका पडयला आनी हो फुटबॉलाचो मोग ताच्या काळजांत एके भाशेन आसा. आनी अंजल सावदेशी जायते एके भाशेन प्लेयर ISLाकूय पावल्यात. जायते ओपन टोर्नामेंट तो कोत्ता. आपलो आडको दुडू मोडून एके भाशेन यानीक तो फुडें एके भाशेन भुरग्यांक घालता. इट इज इजी टू से समथिंग ऑन समबडी. कोणाचेर उलोवपाक, वायट उलोवपाक एकदम सोंपें, पूण बरें उलोवपाक तुका काडीच जाय. ते भाशेन आज फादर मॉरिसान उलयला, जायते बरें उरलां. तेणें एक म्हत्वाची गोश्ट उलयल्या म्हणल्यार युथान ताका जायत्या भुरग्यांनी सांगलां म्हूण की बाब अंजलीस जायतें काम करता म्हूण. मांद्रेचे BRB बॉयज आणि मांद्रे मोगोचे वतीन व्हॉलीबॉल सर्त जाली. इनामां वांटूंक मोगोचो जीत आरुलकर आशिल्लो.